आज आमची जिल्ह्याची आज मिटींग जाल्या. आता मिटिंगेन असे जायतीचे आम्ही ठराव घेतलेले आसा. डेव्हलपमेंटाचे ठराव घेतलेले आसा. डेव्हलपमेंटाची जी कामां आसा ती आमची फुडें वचना. हाचें कारण एक तर आमकां फंड्स कमी येता. तो फंड्स आमकां आमच्या पंचायत मिनिस्टर जो आसा, पंचायत डायरेक्टर तसोच आमचो CM यांच्यानी सांगलेलें आमकां फंड्स वाडोवन दिता म्हणून. त्या फंड्साचेर अजून कांयच जावना. फक्त पत्रकार जे आसा, पत्रकारा पर्यंत जे पेपर जे आमकां पावता ते पेपराचेर फाटल्या दिसांनी बातम्यो येयल्यो जिल्हा पंचायतीक अमूक पेमेंट जो पगार आसा तो डबल जाता, फंड्स आसा तो डबल केल्लो आसा. पूण प्रत्यक्षान आमचे कडेन अजून लेखी कांयच येवना आनी तेजे फुडें कांयच इन्क्वायरी कांयच जावना. आनी आतां आमी असो ठराव घेतलेलो आसा की आतां आमचो जो नवो CEO येयल्लो आसा तो CEO हेजी कितें कामां आसा ते CEO आमी अध्यक्ष आनी आमी ही कामां फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता. तेन्ना परत आनी एकदां म्हाजी रिक्वेस्ट आसा, BJP सरकार आसा आनी BJP सरकार म्हणजे मोगोवचें आमकां आमचो तेंको आसा तांकां. तेंच्यांनी जें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा, तुमकां फंड्स जो आसा तो वाडयता, पेमेंट जो आसा तो वाडयता, तेजेर मातशें सरकारान हेजेर लक्ष दिवचें इतलें सांगता.